तुंबिल्ली गटारां आनी नाल्यांक लागून वास्को वाड्याच्या लोकांक भलायकेचो हुस्को जाला. पावस तेंकलो. आतां सावनूच त्या वाठारांनी जळारां पातळ्यांत. 3 सांज जाल्या उपरांत दारां आनी जनेलां उगडपाची माणसुकी ना. दुयेंसां पातळत म्हूण पालिकेन कितें तरी उपाय करचो म्हूण लोक मागतात. पालिकेन अजून मेरेन तरी लक्ष घाल्लें ना. नगराध्यक्षाक विचारल्यार ती सांगता 1 एप्रिला सावन सगळ्या वाड्यांनी खंय पावसा पयलींची कामां सुरू करतली. गटार ह्यो नालो आहा, नालो वर्सान एकदा साफ करता, ते केन्ना येयत ना आनी पळयत ना सुद्दां. येयल्या मागीर आमी कंप्लेन करता म्युन्सिपालिटी, ती सुद्दां कांय दाद दिना. हांगा मस्किटो खूब जाता. ती सद्या स्वायन फ्लूची साथ येयल्ली आसा, तेन्ना ह्यो नालो साफ करपाचो. आनी ते गटार आतां भरलेले आहा. कितले फावट सांगले तांकां येवन मातशें पळया आनी साफ करा म्हणून, ते एकूय फावट येयना. आतां पावस येयलो लागी, आतां उदक बीन मागीर वयर येतले, मागीर कितें करतले? मागीर आतां जळारी पळय आमकां सांजचे मातशें भायर आमी वाऱ्याक उबी रावता, आमकां उबी रावपाक दिना. आतां कसले कसले रोग येयले, कितें जालें, आमी आतां कितें करपाचें मागीर? म्युन्सिपालिटी सांगले, कितले फावटी सांगले तांकां मातशें हेका गटार मातसो साफ करा म्हणून, ते एकूय फावट येवंक ना. गटार पळय अर्दो मोडलेलो आहा, मातशें पळया म्हूण सांगले, ते सुद्दां येवंक ना तेंचे. आनी जळारी आमच्या सगळ्या घरान भरता, आमकां दारां धापून भितूर रावचें पडटा. आनी पावस पडत जाल्यार आनीक सगळें पाणी वयर येतलें. म्युन्सिपालिटीक सुद्दां सांगलें, ते आयज धाडटा फाल्यां धाडटा करून धाडीत ना. पालिका बुधवारा सावन खंय सगळ्या वॉर्डांनी नितळसाणीची कामां सुरू करता. Soon work from 1st of April. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. 1 एप्रिला सावन फोंडेची पालिका स्वता वेपाऱ्यांकडच्यान सोपो घेतलो. सोपो एकठांय करूंक कर्मचाऱ्यांक नेमतले. थंयचे थंयच पावती दिवपी मशिनां वापरून सोपो कलेक्शन करतले म्हूण नगराध्यक्ष राधिका नायक सांगता. 31 मार्चाक सोपो कर एकठांय करपाचो कंत्राट सोंपता. नव्यान सोपो कंत्राटा खातीर पालिका पावणी करपाची आसा. बाजारकारांक सोप्याची रेट 12 आनी 6 रुपया आसतली. DMAन ह्या दराक मान्यताय दिल्या. The High Court referred the matter back to DMA as he was the competent authority. DMA has clearly cited in his order that there is no issue as far as the rate. The rate is to be maintained at 12 and 6. Ata present SOPO contractors term ends tomorrow, 31st March. So we have, because we were waiting for this order, we could not start any process of auction. Now we are going to start the process of auction, and till the auction process is completed, we will be collecting departmentally. मुरगांवच्या सोबीतकायेचें एक खाशेलेपण आशिल्लो वॉच टावर सारको करपाचो थाराव मुरगांव पालिकेन घेतलो. ह्या टावराक इतिहासीक म्हत्व आसा. दायज वास्तूंतलो तो एक. टावर परत आशिल्लो तसो करपा खातीर पालिकेक उद्देजक सुवर्णा बांदेकार पयसो दितली. टावर पयलीं आशिल्लो तसो करपाक लागपी सगळो खर्च खंय बांदेकार दितलो. आमी प्रायवेट स्पॉन्सराक सोदताले आनी लास्ट एक 15 दिसां फाटल्यान आमकां सुवर्णबाब बांदेकर हांचे कडेन जेन्ना आमी एप्रोच जाले तेन्ना तो क्लॉक टावर फायनान्स करपा खातीर रेडी जाले. आज आमी रेजोल्युशन घेतलां. म्युन्सिपालिटीची फक्त NOC. ती सारकी घाण दिसताली. आयज कितले वर्सां पुर्तुगेज तेंपाचो येयलो तो टावर. आयज जो कोण वावूत हें करपाक खरेंच खुशालकाय आनी दाजीकूय आमी एप्रिशिएट केला हें तेणें पावल फुडें मारलो म्हणून. वास्कोचे एक नामवंत असे बांदेकर ग्रुप समूहाचे सुवर्ण बांदेकर आणि आपण विलिंगनेस दाखयलो तो रिपेर हेरिटेज बिल्डींग ती रिपेर करपाची. आणि हें करता आसतना गोंयचे हिस्ट्री लवर्स म्हणून एक ग्रूप आसा तांच्यांनी एक एस्टिमेट तयार केला आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाक आसा तसो ज्या पद्दतीन हेरिटेज बिल्डींग आसा तशी तो क्लॉक टावर परत लोकांक अर्पण केल्लो गेलो वतलो. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियाना खाला गोंय 2017 मेरेन नितळ करतले म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उलोवन दाखयला. सरकारा मुखार झोपडपट्ट्यांचें मोठें आव्हान आसा म्हणूनय पार्सेकार उलयलो. स्वच्छ भारत अभियाना खाला पर्वरे सचिवालयान जागृताय मोहीम कार्यावळीन तो उलयतालो. नरेंद्रजी मोदीन 2019 टार्गेट दिला, आमी आमचेरूच लादून घेतला 2017. ही बरी गोष्ट. ओन्ली गोवा कॅन डू इट. म्हाका खात्री आसा आमचो मंत्री हाणें हें बरें मनाक लावन घेतलेलें आसा आनी ही गजाल टार्गेटाक जातली. पूण चॅलेंज अहेड इज ऑफ झोपडपट्टी. वी हॅव टू कम आउट विथ सोल्युशन. गोवा स्कॉलर येवजणे खाला सरकारान विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिपी दिल्यो. भारतांत शिक्षण घेवपी गोंयकार विद्यार्थ्यांक
2 वर्सां खातीर 6 लाख आनी विदेशांत शिकतल्यांक 20,000 अमेरिकी डॉलरांचो आदार सरकारा कडच्यान मेळटा. भारतांत खंयच्याय कडेन अशे प्रकारची स्कीम ना. वेगवेगळी स्कॉलरशीप स्किम्स आसात, पूण ह्या प्रकारची ही स्कीम सामकी युनीक. जवळ जवळ 19 भुरग्यांक आमी ही स्कॉलरशीप दिल्ली आसा. प्रेम एट फर्स्ट सायट ह्या मराठी फिल्माचो खासा प्रिमियर शो निकतोच जालो. मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी बाकीचे आमदार सुवाळ्याक आशिल्ले. 3 एप्रिलाक हे फिल्म रिलीज जातले. इट्स अ मसाला फिल्म, तर आपल्याला एक रिलॅक्स होण्यासाठी जे सगळं हे बघितल्यानंतर छान वाटतं की गुड ओव्हर इव्हिल आपण जे म्हणतो, तर ते प्रत्यक्षात पण आपल्याला एक प्रेरणा मिळते तसं करायची. त्यामुळे जरूर या, बघा. इट्स अ फॅमिली फिल्म. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. इतल्यान हे खबरांचीत हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.